आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. सगळे आमचे भितरले आसा तितलें अंतस्करण, मनांतलीं चिंतनां आनी त्यो आठवणी आमची भावना आमची चाल हे सगळें जेजूच्या स्वाधीन करुया. जेजू ते एकवटून दवरले म्हणटच ताचे नितळकायेन, ताच्या रोगतान आमी पुसून नितळ निर्मळ ताचे सारकें जातलें हांव. कसलींच आनी खंयचीं जीं चिंतनां आमच्या मनांत आसात आनी तांचो परिणाम आमचे वागणुकेंत जाल्लो आसा, आमची चाल त्या प्रमाणे घडोवन आयिल्ली आसा, ती सगळीं जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. कितेंच आमी घेवन वचना, कितेंच आमी घेवन येवंक ना, फकत देवाचें रूप आमचें सगळें आसा. देवान आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत आनी देवच आमचें सगळें जियेता. जशे भाशेन सृश्टी ताचेरूच पातयेवन अवलंबून आसा आनी ताका पूर्णपणे सहकार करता, ताका आमी जी इकमत ताणें आमकां दिल्ल्या, मोन आमकां दिल्लें आसा, चिंतप आमी कोत्ता, तातूंतल्यान खोशेन आनी व्हडा मोगान ताका सहकार करूंक ताणें आमकां हें देणें दिलां. हें देणें आमी वापरच्याक ताचेच स्वाधीन तर आमी तें करीत जाल्यार आमचें स्वतंत्रपण आमी अदीक जतनायेन, जबाबदारीन ताका सहकार करून आमी जियेतले हांव. जेजू, आर्का आनी दिनवास तुका महिमा वाखाणणी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हो उद्गार म्हज्या काळजांत थावन उत्पन्न जाल्लो आसा. तर जेजू, सगळें तुकाच वरपून तुजोच हांव जाता. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोवन येतात तें आमी जाणो जावया, ताका आजीर जावया आनी आमचे भितर आहा तितलें ताचें बरेंपण, आमचें एकठांय केलेलें बरें आनी वायट जें ताका आमी एकवटून केलां तें बरें जातात, आमचेच अस्तुगी केलां तें हळू हळू वायट जाता. हें सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया. कसलीं चिंतनां, अणभव, मनशां, प्रसंग हे आमचे भितर दवरली नासतना ताकाच ती ओपन दिवया, ताचीच ती जावं दी. दोळे आमचे जेजूचेर थिरावया आनी प्रत्येक सुस्कार ताच्या एकवटान आमी दवरून ताका आजीर हे पुर्णी भायल्यान आनी भितरल्यान जावया. आनी हाचो परिणाम आमचेर जातलोच. आमी अदीक
जेजू सगळें घडोवन येतलें हांव. आनी हे भाशेन आमची पयलीं पावलां ह्या दिसाची जेजू बरोबर सारलीं म्हणटोच ताच्या रस्त्या वयल्यान, ताच्या मार्गा वयल्यान, ताच्या स्वतांत आमी जियेतले हांव. आनी जेजू सारकी अदीक आनी अदीक आमी घडोवन येतले हांव. फकत आयच्या दिसाकूच आमी जिवया, फाल्यांचो दीस ताच्या हातांत घालया आनी आयचो दीस ताचे बरोबर सारून ताचो आनंद, ताची शांती आमी अणभवया आनी आमकां लागून सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणींक हें देणें फावो जातलें आमचे उद्देशी. पूण आमकां लागून न्हय, देव सगल्यांक आपलें बरेंपण दिता. पूण जेन्ना आमी ताच्या एकवटान जियेता तेन्ना आमी ताचेंच जिवें रूप जाता आनी आमचे उद्देशी तो दुसऱ्यांकूय आपोवणें दिवंक लागता, तांचेंय जिवीत घडोवन हाडटा, तांकांय आपल्या मोगाचो आमचे उद्देशी अणभव दिता. तेन्नाच की आमी ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो कोत्तेले हांव. Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता, मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या उड्या, प्रितुमेचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या उड्या. ओसोक बुखेलोले ओतमे आमचे, वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. ओसोक बुखेलोले ओतमे आमचे, वेगी
उबार सांबाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणात ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणात ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा जी आमची भाव भयणां आपलो जल्माचो दीस आयज समरुमतात तितल्यांची आमी आठवण करून तांकां जेजू तुजें स्वाधीन कोत्ता हांव तांचें जिवीत तुका भेटयता हांव गेल्या वर्सा ताणें निर्णय निश्चय केल्लो पूण त्या प्रमाणे तांचें सगळें घडोंक ना वो घडलां हें फकत एका कारणाक लागून तुजी कृपा तांकां आसलेली आनी तुजे कृपेचे मदतीन तांचें जिवीत ते भाशेन घडोवन आयलें वो घडोवन येवंक ना कित्याक आपले वस्तुंगी ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हरोंक प्रयत्न केलो आनी हाका लागून तुका सगळें ओपून दिवंक ना म्हणून आनी तुजेर आपलें जिवीत थिरावंक ना म्हणून तांचें जिवीत गेले वर्साचें घडीक बरें जावंक ना पूण ह्या वर्सा त्या अणभवाचेर नदर मेळिल्ल्या उपरांत आनी नियाळ केल्या उपरांत आतां आमकां दिसून येता हांवें कशे भाशेन खोलायेन जेजूच्या एकवटान आत्म्याच्या पावंड्यार म्हजें जिवीत सारूंक जाय आसलें आनी ह्या वर्सा हांव ते भाशेन सारूंक लागलां प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तूं जेजू म्हजे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येताय आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें म्हजें आसा तितलें कुडीच्या पावंड्यार मनाच्या आत्म्याच्या हें सगळें तुजें स्वाधीन करीत रावता आनी तूं म्हाका तुज्या देण्यांनी गुणांनी अदीक आनी अदीक भरून काडटलोय हें सगळें म्हजें सवें आसा पूण तुजें सवें तें दवरून तुज्या एकवटान हांव म्हजें जिवीत सारतलों आर्गां दिनवास तुका जेजू मोहिमा आनी वाखाणणी Hallelujah, praise the Lord. जांचो काजाराचो दीस आयज ती आठवण करून जियेतात तुका आर्गां दितात कित्याक हें आख्खें वरोस तुज्या एकवटान ताणें सारलेलें आसा पूण बाकीच्यांनी आपले वस्तुंगी वो दुसऱ्यांचेर अवलंबून तें जिवीत एकवटाचें त्या मोगाचे गांठीन तुका एकवटोन जिवंक ना आनी हाका लागून खूब त्रास ह्या काजाराच्या आपोवण्यांक जालोलो आसा हाका लागून पयले सुवातेर आमी तांचे वतीन तुजें बोगसणें मागता हांव कित्याक तांच्यान केन्नाय तें नम्रपण
अणभवूंक जायना, पत्करूंक जायना. आनी ताका लागून तांच्या त्या आपलेपणाच्या गर्वांत तांकां खालतीकाय आजून येवंक ना. हें सगलें तांचे भितरलें अंतस्करण जेजू आमी तुका भेटयता. आनी तूं तुजे काकलुतीन दोयेन तांकां स्पर्श कर आनी तांचें जिवीत भितरल्यान जे प्रमाणे तें तुका एकवटोन आसूंक जाय त्या प्रमाणे तें घडोवन हाड. ही आमची खालती विनंती तुका जेजू, कित्याक नाल्यार फुडार आनी कांय उरोंक ना. संवसारांतल्या मनशां सारकीं आमी क्रिस्तांवां जिवंक लागल्या जाल्यार आनीक क्रिस्तांवपण कांय उरोंक ना. क्रिस्ताक तुका एकवटोन आमचें जिवीत ना जाल्यार कसलो फायदो तो. पूण आमची चाल आसा, आमची वाट आसा, आमचें पैण आसा, आमची यात्रा आसा. तातूंत आमी वयर सकयल जातलेच. पूण तूं इतलो दयाळ मोवाळ की तूं आमकां रोखडोच सांपयताय, बक्षिताय आनी आमचें जिवीत देवा बापाची येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें घडोवन तांकां ती तूं कृपा, बळ, शक्ती आनी तीं घडोवनूय हाडटाय. आर्गां आनी दिनवास तुका आमी भुरग्यां पासत मागता, जीं ल्हान आसात, जीं तरणाटीं आसात आनी जीं आतां व्हड जाल्लीं आसात. थोड्या जाणांनी आपल्या जिवितान जें घडोवंक जाय तुजी येवजणे त्या प्रमाणे घडोवन हाडलेलें आसा. बाकीच्यांनी ना. खूब शिंकप केलेलें आसा पूण तांकां काम ना. वो काम आसा जाल्यार तें सारकें काम न्हय. दुसरीं शिंकपाक खाला वयर जातात आनी आतां कोरोना वायरसाक लागून अदीक तें जालेलें आसा. भुरगीं म्हणनाय तूं तेच भाशेन इतलीं खेळटालीं, आपल्या सांगाते बरोबर आसतालीं, आतां घरानूच रावचें पडटा. हें सगलें तांचें जिवीत भुरग्यांचें आमी तुका भेटयता जेजू. तुजो स्पर्श तांचेर कर आनी तांकां पेकोवणी हाड. तांचें जिवीत थाऱ्यार येवं दी. जाणकां तुवें मोटवाशी जिविताचें आपोवणें ओ पाद्रीपणाचें दिलेलें आसाय तितलेंय पासत आमी मागता जेजू. तांचें समर्पण तुका केलेलें आसा. ताचें जिवीत तुका ओपून तीं जियेतात. पूण केन्नाय तांचें जिवीत अशें जाता की तीं खरेपणी तुका एकवटोन जियेनात आनी तुजो बरेपणाचो नमुनो तीं जायना. असलीं आमचीं भाव भयणां जीं कश्टवतात तितल्यांचें जिवीत आमी तुजें स्वाधीन कोत्ता जेजू. आनी हेरां जीं आपलें जिवीत तुका एकवटोन भरपूर वावर कोत्ता आनी तांकां दुमाळो लोक दिता कित्याक ते तुज्या नांवान सगलें कोत्ता म्हणून तांकांय आमी तुजें स्वाधीन कोत्ता. तांचे पासत मागता आनी तांकां धीर आनी गोठाय दी म्हणून तांकां आमी तुज्या हातान घालता. जेजू, तूं आमकां घडोयताय, तयार कोत्ताय. तुजे बरोबर आमी इतलो वेळ सादता मागण्यांतल्यान, तेर्सांतल्यान, मिसांतल्यान, सेवा धर्मांतल्यान. आनी तूं आमकां ह्याच पासत घडोवन हाडटाय की तुका एकवटोन आमी वेचीं. आनी सगळ्या राष्ट्रांतले शिश्य
करूंक तूं आमकां धाडटाय. आनी तूं आमकां हें आश्वासन, ही खात्री दिताय की तूं आमचें सगळें संवसार सोंपो पर्यंत आमचे सांगाती आसाय. मोयमान वाखाणणी तुका जेसू. केन्नाच तूं आमकां सोडिनाय, कित्याक तूं विस्वाशी. कित्याक तुवें आमकां तुजे कुडीचे सांदे म्हणून पत्करल्याय आनी ते भाशेन तूं जियेताय. तूं तुज्या काळार जेन्ना तूं कुडींत ह्या संवसारांत भोंवतालोय, ते भाशेन तूं आतां पुनर्जीवन जेजू आमचें सगळें आमकां तुजी कूड करून तूं ह्या दिसांनी ह्या संवसारांत जियेताय. केदें व्हडलें भाग हें आमकां. तुका आमी वाखाणणी आनी मोहिमा दिता जेजू. संतोशाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा सरकार. समेस्त पुरजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक बोवडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें धरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. संतोशाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा सरकार. तुरतुरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयल्यात गाजोयात. आमच्या राजाचे मानाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासरार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. हे उद्गार आनी भावना आमच्या काळजांतली जेजू आमी तुका ओपून दिता. जेजू, आयज आमी तुज्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोरुमताना दुतांनी अशें कळीत केल्लें आसा तें आमकां मेळ्ळां. तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू. तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तोच परत येतलो. वय जेजू, आमकां खात्री आसा की तूं परतून येतलोय म्हणून तुज्या वैभवान.
पूण तूं आतां पोत्तून पोत्तून आमचे सरशीं येत आसाय. प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुका एकवटून आमचें जिवीत चालूंक शकता. आनी हे परी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक तुज्या एकवटान घडोवन येवंक तें जाता. आनी ह्या कारणाक लागून आयज पर्यान तुवें धाडल्याय ते प्रमाणे आमचें जिवीतूच तुका एकवटून आसा म्हणटच तें एक शुभ अर्थ म्हणून जाता. आनी हे परी आमची उतरां, आमची चाल तुका साक्षी दिता. आनी तूं सोम्या आमचे सांगाता वावुरताय आनी आमचे बरोबर कितलींचशीं विजमितां कोत्ताय आनी आमचें उतरां तुका एकवटून आसा म्हणटच तीं तूं थिरायताय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू, मोहिमा आनी वाखाणणी. Trust in you, giver of mercy, Jesus, I trust in you. O fount of life, healer, teacher, savior and friend, Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. Let not this heart be troubled, but let it rest in you. For with you every sorrow will be washed away. Let not my mind be burdened, but set it free with truth. For every care is lost in understanding grace. Jesus, I trust in you, giver of mercy, Jesus, I trust in you. O fount of life, healer, teacher, savior and friend, Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. As you gave up yourself, Lord, into your Father's hand, so let me give myself to all that is your will. And as you emptied yourself, fulfilled love's perfect plan. Invite us today to be partakers in your work. You empower us to carry on your work. And therefore the last words to your disciples point to your saving mission and the mission to be a witness of your saving death and glorious resurrection. You give the apostles and all of us the task to proclaim the good news to all people. We see that your love, O Lord, is not reserved for a few,
but is available for all. You have made us ambassadors for Jesus. We are all commissioned by you, O Lord, and all of us have been given the task to be heralds of the good news and your ambassadors. You have not left us alone for this task, but you have given us the Holy Spirit to help us. And in this way, O Lord, we see that while this marks the end of your physical presence with the disciples, it also marks the beginning of your presence with them in another way. As glorified risen Lord and Savior, who has ascended to the right hand of the Father, you promise them the Holy Spirit. And similarly, Lord, we see in the first reading presents an account of the ascension. And during this period, we see, Lord, you appeared to the disciples on several occasions to strengthen them in the faith. You do not leave them alone. You promise them the Holy Spirit. And the same is with us. You always have promised us the Holy Spirit, and you always give us the Holy Spirit to guide and protect us. And Lord, we now put before you all our prayers, our petitions. We ask you, Lord, to bless us, especially during the time of this pandemic. We pray for all the victims. Let us also remember all those whom we know who are either positive or who are in the hospital suffering from COVID-19. Let us place them at the feet of the Lord. We also pray for the doctors, the nurses, the medical staff. We also pray for all those who work day and night at various levels. And we pray for the government and the health authorities that they may take appropriate steps for the people. We also pray for all the victims as a result of the cyclone that has hit Kerala. Number of districts have been submerged. Lord, we ask you to be with the people, to help them in this moment of crisis. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, to guide and protect them. We also pray for all those who in a very special way have asked us to pray for them. Lord, we remember them all. We also pray for peace in the world, peace in our neighborhood, our families, in us. And we also pray for peace and harmony among various religions. Lord, these are a few prayers that we have placed before you. There are many more still deep down in our hearts. We offer them all up to you, Lord, and we ask you to guide and protect us during this day.
जेजू सगलीं आमची भाव भयणां जीं खुशाल आसात कित्याक ती तांचो बर्थडे ओ काजाराचो दीस ओ समर्पणाचो दीस समोर पितात ओ म्हळ्यार तूं समोर संभ्रमतात तांकां सगल्यांक आमी एकठांवन बाकीचीं जीं कोण कश्टवतात दुखांत आसात जांकां मरण आयिल्लें आसा ह्या सगल्यांक आमच्या ह्या मागण्यांत धरून आमी तांचे पासत मागता आनी आमच्या एकामेका पासत मागता सगलीं जाणां जेजूच्या एकवटांत ह्या आमच्या भाव भयणांक आमच्या काळजांत धरून आमी आतां जेजूचे मागणे जेजू सवे म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगीन मान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मोरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काडुया चोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खाते पोणा मादिया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke.